ब्रेस्तारा 18 मयाक सावर्डेचो फुटब्रिज एका वाटेन कोसळ्ळो। 51 लोक सकयल पडले। आत्महत्या करपाक गेल्ल्या एकल्या तरणाट्याची धरून तिघांच्यो बॉडी मेळ्ळ्यो। उरिल्ल्यांचे कितें तें त्या जुवारीक आनी उदकांतल्या मगरांकूच खबर। PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरान मिडियाक सांगले त्या कोतान त्या पुलाचेर वचचें न्ही म्हणून खंय शिटकावणीचो बोर्ड मारला। तरीकूय लोक गेले, पूण बोर्ड सोदून वचत जाल्यार खंयच दिसना। I do not understand when there is a barricading how people can go on the bridge. Even there was a board that said not to go on this bridge. हो मोडको पूल केन्ना काडटा तेन्ना काडटा, पूण सध्या थंय ताकतिकेन एक बोर्ड लावंक जाय अशें लोक मागता। त्या पुलाचेर अर्जंट एक नामफलक एक थंय आसूंकच जाय आनी जाता तितले बेगीन तो थंय हाडून बसयचो। तेन्ना हाजे फुडें आतां तो पूल काडून उडोवचो आनी थंय बरे बरे बोर्ड मारचो आनीक जें कितें फुडलें बरें जाता तें बरें आनी आमच्या आमदारांनी जावं सगळ्यांनी एकत्र येवन ह्या पुलाचेर कितें तरी बरें डिसिजन घेवचें आनी बरें कार्य करचें। 1955 म्हणजे पुर्तुगीजांच्या तेंपार हो सावर्डेचो पूल बांदिल्लो। पूल अरुंद आशिल्ल्यान आनी मायनिंगेच्यो गाडयो वाडूं लागिल्ल्यान 35 वर्सां पयलीं म्हळ्यार 1982 लोकांक चलपा खातीर पायपूल बांदलो। 10 वर्सां पयलीं सावर्डेचो नवो पूल बांदून तयार जालो आनी मागीर लोकांनी नव्या पुला वयल्यान यो वच सुरू केली। ताका लागून पोन्नो पूल आनी फुटब्रिज तसोच उरलो, पूण चवथीक विसर्जनाक पोन्नो पूल आनी फुटब्रिजाचो वापर जातालो। हो फुटब्रिज चवथी कडेन विसर्जनाच्या वेळार कोसळिल्लो जाल्यार हें आतां पळय जालें इतक्या म्हाका जाल्यार दिसता हें थोडक्यात निभावलें। हें जर गजाल समज चवथी कडेन समज जर जाल्ली आशिल्ली जाल्यार कितें जाता आशिल्लें। येदो व्हडलो मोठो सण तो जवळ 300-400 लोक त्या गणपती पळोवपाक वयता तेन्ना नाल्यार सार्वजनीक गणपतीच्या विसर्जना कडेन वता तेन्ना हजारांनी लोक थंय फुटपाथाचेर उबे रावतात आनी इतलो लोक समज आतां सकयल जर गेल्लो आशिल्लो जाल्यार आयज कशी जाता आशिल्लें सावर्डे मतदारसंघाक ह्या आनी दोनूय सगळे तरेचे लोक येतात। सावर्डे म्हण मतदारसंघ म्हण कुडचडे म्हण सगळे लोक जे आसा ते गणपती विसर्जना कडेन सावर्डेच्या हाजे कडेन विसर्जना कडेन थंय येतात गणपती विसर्जना कडेन। आनी त्या टायमाचेर हो समज इन्सिडंट समज जाल्लो जाल्यार आयज आनी रावपाक माणसुकी नाशिल्ली। बोर्ड बी सायनबोर्ड बी ना थंय कांयच ना, त्या खातीर ताबडतोब तो पूल बंद करचो। पूल हा परिस्थिती पळय आसली पळय न्ही सामकी बिकट आसली। त्या पुलार वचपाची परिस्थितीच नासली, पूण कितें आसा चवथी लोक इतले वयताले पळय न्ही तरी देवान इतले लोकांक साल्वार करतालो देव। हो फुटब्रिज लोकां खातीर डेंजर, तो काडूनच उडोवचो म्हणून लोक म्हणटा। आनी अशें करून दुसरे कडेन तर हे भशेन कितें ब्रिजीस उरल्या वो कसले अशें डेंजरस वस्तू तर उरल्यो काडना आसतना त्यो काडून त्यो प्रिजर्व करच्यो नाल्यार काडून उडोवच्यो। सो हे भशेन लोकांक केन्ना कितें हे भशेन कॅज्युलिटी जावपाक नाका खातीर रावपणी आसना आनी पूल सामको परिस्थिती पुलाची वायट आसली ती तो पूल सामकोच बंद करपाचो आसलो आनी तो आतांय म्हाजें हें चड हें आसा की तो पूल काडून उडोवचो सामको काडून जर उडयलो जायत न्ही लोकांक सामकें बरें जातलें। ह्या फुटब्रिजार लोक गरोवपाक वताले। पुलाची एक सायड कोसळत सावन आजून मेरेन तरी थंय कोणूच परत दिशिल्लो ना। कोणाक तसली दुर्बुद्धी येवच्या पयलीं तो उखलपूच योग्य। कुडचडे टू सावर्डे जॉयंट करपाचो हो फोर्ड ब्रिज आनी सायडीन लोकां खातीर चलपा खातीर हो फुटब्रिज बांदलेलो। पूण हो जो इन्सिडेंट जाला तो ह्याच ब्रिजाचेर लोकांची मागणी आसलेली हो ब्रिज डेंजरस आसा आनी हेका बंद करचो अशी गोवोरमेंटा कडेन मागणी केल्ली, पूण गोवोरमेंटान कितें केलें हांगा 2 रॉड बांदले आनी हो बंद आसून दाखोवन दिलो। पूण असो खंयी बोर्ड असो केलो ना ज्या बोर्डाचेर पयलो रिस्की आसा नाजाल्यार हेजे वचनाका अशें कांय सायन बोर्ड दाखयलो ना। मेन म्हणल्यार सगळीं म्हणटा कितें हांगा बोर्ड आसलेलो पूण हांगा खंयच बोर्ड ना। आमी दाखोवन दिता हांगा खंयच असो बोर्ड ना ज्या तरेन लोकांक कळपाक हांगा वचनाका तो रिस्की आसा पूल म्हणून। लोकलांची मागणी आसा अजून पर्यंत मागणी आसा हो पूल आसा तो डिसमेंटल करात आनी हांगा एक सायन बोर्ड लायात ज्या तरेन फुड्यार आनी कसलो इन्सिडेंट असो जावचो न्ही म्हणून। कुडचड्याच्यान मयूर नायक, प्रुडंट मिडिया खातीर।